tourism in the state of Goa. आणि तुम्ही आता पळोवंक वयशी जाल्यार coastal belt, whether it is in north or south, there is a serious decline. And there are a lot of factors to this decline. And first of all, we all as stakeholders म्हणजे सगळे जाण उलयता जे टुरिझम सेक्टरान काम करता, आपले बिझनेस करता, एम्प्लॉयड आसा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट केल्ले लोक आसा, आनी तेच्या वांगडा खुबशे लोक जे भायले गोंया भायले पासून येवन काम करता पळय ते हे सगळे जाण आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. गेली 2 वर्सां फॉरेन ट्युरिस्ट हॅव डिक्लायन. वेगवेगळे मेजर्स गव्हर्नमेंटान घेतलेले आहा. ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक जेन्ना आमी सांगता की हे कर ते कर ते कर ते ताबडतोब एक्शन घेता. बट व्हॉट अबाउट आवर इनिशिएटिव्ह? आवर इनिशिएटिव्ह इज द स्टेक होल्डर्स इनिशिएटिव्ह. आमचे वाटेन खुबशे चुकी घडलेल्यो आहा. कॅब एग्रिगेटर आहा गोंयान आनी आमचे लोकल टॅक्सी हेंचे भितर जो वाद आहा तो अजूनही आमकां दिसता. सोशल मिडियाचेर एवरी सेकंड डे एक ना एक बातमी येता की ट्युरिस्टान कंप्लेन केले और गाडी स्टॉप जाली और आनी कितें जालें, हॉटेलाचे भायर आर्ग्युमेंट्स जाले. म्हाका दिसता हे सगळ्यो वस्तू आमी सगळे स्टेक होल्डर म्हणून जे टॅक्सी ओनर आसूं, रेंट कार ओनर आसूं, रेंट बायक ओनर आसूं, हे सगळे जाण आमी बसोन हे सगळ्यो वस्तू जाग्यार घालपाची आयज गरज आहा. हांव आतां सगळे कंट्री एक कंट्री भोंवन येयल्लो आहा आनी पळयल्ले आहा तिका जे गरीब कंट्री आहा, आमची कंट्रीकून गरीब कंट्री आहा, तेंच्यांनी सिस्टम जाग्यार घातलेलो आहा आनी आमी खंय तरी फाटीं उरलेले आहा जाग्यार घालपाक हो सिस्टम. आनी आमी जर तर हो सिस्टम जाग्यार घालिना जाल्यार वी वील सी डार्क डेज इन द इयर्स टू कम. हे हांव उलयतां व्हेरी व्हेरी स्पेसिफीक हे डार्क डेज इन ट्युरिझम सेक्टर. आता पासून जे डिक्लायन जाला तेच्याकून फर्दर डिक्लायन जातले जर आमी ह्यो सगळ्यो वस्तू जाग्यार घालिना. सगळ्यो वस्तू जाग्यार घालपाची गरज